आयज त्या गोंयच्या सरकारान सेकेंड एक्विजिशन प्लॅन केलेलो आसा आरोसी, बेलसांव, कांसावली, कुरचोरे, दावर्ली ह्या एरियांनी. जेन्ना पयलें एक्विजिशन पळय आसा सगळ्या पंचायतींनी गांवच्या लोकांनी ओनर्स जे आसा ते सगळ्यांनी ओपोज केलेलो आसा हे डबलिंग ऑफ ट्रॅक नॉर नो वन हॅज गिवन कन्सेंट. आतां हो सेकेंड एक्विजिशन हाडप म्हळ्यार कितें? जेन्ना सुप्रीम कोर्टान केस चलता आनी CECन सांगलां की डबल रेल्वे लायन जो आसा हो परवडना म्हणून गोंयांत आनी तो ड्रॉप करचो म्हणून. आनी गोंयच्या CMन सांगलेलें की ही वील एबायड बाय द CEC डिमांड्स एंड रेकमेंडेशन. हो CM आतां आमकां गोंय काबार करपाक येयला. हो फकत हो दलाला भाशेन फकत सेंट्रलाचे प्रोजेक्ट पास करपाक येयला. हो CM गोंयचो सेंटराचो हे आमकां गोंयच्या CMक प्रमोद सावंताक विचारपाक सोदता हांव. आयज तुमी सेकेंड एक्विजिशन हाडपाक सोदता. गांवच्या लोकांची घरां आयज क्रॅक जावन ऑन द वर्ज ऑफ डिमोलिशन आसा. कोल डस्ट पोल्युशन जे आसा हे सगळें आख्खे मुरमुगांव तालुक्यान लोकांक त्रास जालेले आसा. तरी पासून तुमी फोर्सान आयज पंचायत आमची वेलसांव कांसावलेन लेटस्ट रेजोल्युशन घेतलां की डबल ट्रॅकिंग नाका. जेन्ना गांवचे लोकल बॉडी ऑपोज करता तेन्ना तुमी फोर्सान कित्याक हाडटा? आनी गोंयचो CMचो कायदो आसा की जेन्ना लोकल पंचायत गांवचे लोक गोंयचे लोक ऑपोज करता जाल्यार CM should listen to us and not just listen to their chronic capitalist friend. सो हांव गोंयच्या CMक विनंती करता की हे डबल ट्रॅकिंग जो सेकेंड एक्विजिशन पळय तुमी नोटिफिकेशन हाडला वो ताबडतोब फाटीं घेवचें. आनी जोरी तुमी फाटीं घेयना हे हांव सरकाराक वॉर्निंग दिता की आमचे गांवचे लोक सगळे उठ्ठेले आनी ह्या फाटीं आमी रस्त्यार येवन इलेक्शन लागीं पावलेलें आसा. आमी तुमकां दाखयतले की ह्या इलेक्शनाक BJPचे MLAs आहात ते आमी सगळ्यांक डिफीट करतले गोंयचो आवाज. आणि CM हेचेर दखल कित्याक घेयना? आयज जे सगळे घडामोडी चल्ले न्हू आमी गोंयकार म्हणटा अदानी खातीर आनी जिंदाला खातीर. यांच्या खातीर हे आमच्या गोंयकारांची घरां उडोवपाक उठले, जंगलां काबार करपाक उठले. अरे वायल्ड लायफ सँच्युरी तेंचेरी CEC कमिटीन स्वता इन्स्पेक्शन केला. वायल्ड लायफ सँच्युरीनसून तुमी डबल ट्रॅक व्हरूंक शकना आनी सिंगल ट्रॅकाचेर कितें आहा तें करा म्हणून डायरेक्ट सांगला तेंच्यांनी. जाल्यार आयज हे लोक कित्याक आयकूंक सोदिना आनी आजून काम चालू आहा म्हटल्यार तुमी सुप्रीम कोर्टाचे हे मानिनात तशें जालें. आनी आमकां सांगता तुमी सुप्रीम कोर्टाचे ऑर्डरी माना म्हणून. आयज खरी पळोवंक गेल्यार डेमोक्रेसी काबार केल्या हे सरकारांचे मिनिस्टर बसले न्हू हेंच्यांनी. हे आमच्या लोकांचे आयकूंक सोदिना. आमी कितें डिमांड करता? आमी नाका म्हणिना पूण सुप्रीम कोर्टाच्या डिसिजनाक रावा. सुप्रीम कोर्टाचें डिसिजन कितें आहा न्हू तें आमी एक्सेप्ट करतले. फुडलें कितें आहा तें मागीर पळोवया. आयज ह्या डबल ट्रॅका खातीर कितली लोकांची घरां वयता हेका खबर आहा? CM केन्ना त्या सायटीचेर वचोन जाणा? कितली एन्सेस्ट्रल हावजीस आहा ते खबर आहा तेका? झाडां पेडां कितली वयतली ती खबर आहा? ती जंगलां फूल जंगल कितली एरिया कवर करता ते खबर आहा CMक? म्हाज्या हिसपान जाल्यार CM आमचो इमॅच्युअर्ड. आमी लास्ट टायम डिमांड केलेलो हो CM चेंज जावपाक जाय आनी असलो मनीस आमकां ते खुर्चेचेर जावो जो गोंयच्या लोकांच्या हितान चिंतता अशें. हे टोटल सगळें चल्लां ते सगळें नॉनसन्स. आयज रेल्वे दादागिरी करून ते डबल ट्रॅक सगळें काम चालू आहा थंयसर. कोणाच्या परमिशनान काम चालू आहा? कोणाच्या परमिशनान? तुमी लँड एक्विजिशन करूंक सर कोणाचें परमिशन तुमचे कडेन लँड एक्विजिशन करपाक? आमी गोंयकार डिमांड करता हो डबल ट्रॅक आमकां